पक्षाचे परवानगीशिवाय मीडियाकडे उलयल्याचो आरोप दवरून काँग्रेसीन शमिला सिद्दीकी आणि मनीषा उसगांवकाराक पक्षांतल्यान काढून उडयला. Executive committee has taken a unanimous decision, as in they have decided त्यांचे on the basis of the disciplinary committee चे ते findings आसा पळय, on that basis ते दोग जाणांक आमी expel करता for the matter of 6 years. This has been finally discussed. One is Shamina Siddiqui and second is Manisha Ulza. Terminated for 6 years. 6 years, right. पक्षांतल्यान काढून उडोवप चुकीचें म्हूण आदलो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार सांगता. जर तर बीजेपी कोणी अटॅक करता, बीजेपीच्या मंत्र्यांक एक्सपोज करता, जाल्यार यू टेल मी हाऊ कॅन वी पुश देम अवे फ्रॉम द पार्टी. फाल्यां तुजेर पर्सनली कोणी जर उलयता म्हणटा एक्सपेल करप पार्टींतल्यान. जर तर बीजेपी कोणी अटॅक करता, बीजेपीच्या मंत्र्यांक एक्सपोज करता, जाल्यार यू टेल मी हाऊ कॅन वी पुश देम अवे फ्रॉम द पार्टी. सी सच सिच्युएशन हॅड कम वेन आय वॉज ऑल्सो द प्रेसिडेंट. डिसिप्लिनरी एक्शन कमिटीन आता किती रिपोर्ट, कित्याक हांवें जे मिडियांतल्यान वाचला ते इट इज सेड दॅट बेसीस द रिकमेंडेशन ऑफ डीएसी आय विल ऑफिशियली आस्क फॉर द मिनिट्स एंड द प्रोसिडिंग्स एंड व्हॉट दे हॅव सेंड टू द प्रेसिडेंट एंड आय विल टेक दिस मॅटर अप राईट अप टू द एआयसीसी प्रेसिडेंट. दर एका पक्षाचे नियम असतात. पक्षांतर्गत विषय घेऊन पब्लिकेकडे वचप न्ही हो पयलो नियम अशें गिरीश म्हणटा. एंटी पार्टी एक्टिविटी जेन्ना करतात, पार्टी म्हणून पार्टी एक डिसिप्लीन आसता, शिस्त आसता. सो पार्टीचे खंयचेच इश्यूज घेवन पब्लिका कडेन वचप नासता, हो पयलो इश्यू आसता. सो तुम्ही ताका त्यो एंटी पार्टी एक्टिविटी जाता. सो एक्सपेल केला निर्णय फाटी घेवचे ना तुम्ही. ते डिसिप्लिनरी कमिटी आनी एक्झिक्युटिव्ह कमिटी कडेन आसता. तिकेट दिवची पडटा म्हूण काढून उडयल्ल्याचो मनीषा उसगांवकाराचो आरोप. 4.5 वर्ष काम करून एंटी पार्टी ऍक्टिव्हिटीज काल ताणें म्हणटा आसतना मिडियाचेर म्हणला हांवें एंटी पार्टी ऍक्टिव्हिटीज केल्या म्हणून हांव तो व्हिडिओ दवरला. एंटी पार्टी ऍक्टिव्हिटीज केल्या म्हणून म्हाका काडला म्हणून. हांचे षडयंत्र म्हाका काडपाचेंच जर आशिल्लें जाल्यार तुमी आनी कितें रिजन दिवची आशिल्ली. कितें एंटी पार्टी ऍक्टिव्हिटीज केल्या ते दाखोवपा नाका. हांव लिगल नोटीसूय धाडटलें. हांव आतां मागतलें जे तांणी पळय सांगलां की हाजी पळय कोण डिसिप्लिनरी कमिटीच्या रिपोर्टाचेर म्हाका एक्सपेल केलो म्हणून हांव तो रिपोर्ट मागतलें आनी तातूंत अशें कितें हांवें एंटी पार्टी एक्टिव्हिटीज केल्यो म्हणून म्हाका एक्सपेल केला हे गोंयकारा मुखार हाडटलें हांव. 4.5 वर्सां अमित पाटकारा कडेन काम करून घेतलो. लास्ट मुमेंटार 6 म्हयने म्हणसर ताका काडलो. मनीषा उसगांवकार वाळपय मतदारसंघान विश्वजीत राणेच्या अगेन्स्ट 4.5 वर्सां लढलें. मे बी तिकेट दिवची पडटा म्हणून म्हाका एक्सपेल केला आसतलें आतां. म्हणजे आनी टिकेटीचो प्रश्नूच ना न्ही. विश्वजीत राणे सांगता ताकाच दिवपाचें ठरयलें.